सध्या कोविडचे एक असो भय लोकांच्या हातून निर्माण जाल्लो आसा बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट इज जस्ट ट्रायंग टू प्रिपेअर म्हणटा अशें आमी म्हणटा की अशें पॅनीक बटन दामपाचो कांय गरज ना. फक्त त्यो बातम्यो जे येता चायनासून की एक तांकां लोकांक एक अननेसेसरी असो भितरसून एक मातसो भंय निर्माण जाला अशी. आनी सीएमान सांगला की भिवपाची गरज ना कित्याक अजून पर्यंत आमचे कडेन तरी गोंयांत एकूय केसीस ना. प्लस इंडियन ऑल्सो अशे केसी वाडल्या अशें ना. पण नेक्स्ट एक 10-15 दीस विल बी अ इम्पॉर्टंट डेज बिकॉज तेन्ना कळटलें आमकां कितें केसी वाडटा. स्पेशली तो जर BA.7 जो आसा तो स्ट्रेन वाडटा काय ना तो इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या तर एक इंटरेस्टिंग थिंग जालें की आमी नॉर्मली मणिपाल हॉस्पिटलान आमी कोवॅक्सिन आमचे कडेन वॅक्सिन आसा अवेलेबल फॉर बुस्टर आमी म्हणजे दिताले. लास्ट सॅटर्डे आमी एकूच दीस सॅटर्डे 1 ते 3 पर्यंत दिता कित्याक कोण येनाशिल्ले वॅक्सिन घेवपाक. लास्ट सॅटर्डे आमी म्हाका दिसता 3 काय 4 जाणांक दिल्लें. पण काल ऑलमोस्ट 35 जाणांनी घेतलें येवन. दॅट मीन देर इज अ नाव अवेरनेस वाडत आहा की बुस्टर घेतल्यार बरो म्हणून. आनी वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग दॅट यू मस्ट टेक बुस्टर एज मच एज पॉसिबल. फक्त आमचे कडेन म्हाका दिसता 1000 भर कितें तरी लास्ट कोवॅक्सिन उरला. रिगार्डिंग नेझल जे वॅक्सिन आहा गव्हर्नमेंटाचे ते गव्हर्नमेंटान अजून आमकां कांय रिलीज करूंक ना. गव्हर्नमेंट इटसेल्फ गोवा गव्हर्नमेंट हॅज आस्क्ड फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू सप्लाय दोज नेझल वॅक्सिन आनी कोविशिल्ड. वन्स ते तांचे कितें तरी डिसिजन जालें की देन वी वील टेक अ डिसिजन ऑफ बायिंग दॅट अँड देन वी कॅन डू द वॅक्सिनेशन फॉर द पीपल.